साखळी बस स्टँडाच्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक या सोहळ्याचे व्यासपीठाचेर आसात म्हज्या बरोबर आमचे केटीसीचे चेअरमॅन म्हजे मित्र बाब दीपक नाईक, आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य बाब गोपाळ सुर्लकर, आमचे काउन्सिलर बाब आनंद काणेकर, दयानंद बोरयेकर, तशेंच लायन्स क्लबाचे चेअरमॅन ज्यांच्यानी हांगासर फिल्टर स्पॉन्सर्ड केल्या ते बाब खाशे बीडी देसाय, आमचे GSIDCचे MD हरीश आडकोणकर आणि GSIDCचे डायरेक्टर बाब दत्ताराम चिमुलकर, व्यासपीठाच्या समोर असलेले आमच्या साखळेतले बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स, पंच, सरपंच आणि साखळी गावातले सगळे प्रतिष्ठित नागरिक भाव आणि भयणानो, आज अटल बिहारी वाजपेयीजी हांची जयंती आणि योगायोगात न्ही तर सामके ठरोवन अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या जयंतीच्या निमित्तान साखळीच्या बस स्टँडाचे उक्तावण जावचे म्हणून ह्याच दिसा ठरोवन आमी केल्ले आसा। आयच्या ह्या बऱ्या दिसा ज्यांच्यानी देशाच्या विकासात आणि विशेष करून रुरल डेव्हलपमेंटात आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ज्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान तांच्या सरकाराच्या कार्यकाळात मागीर ते 13 दिसाचे सरकार आसूनी 13 म्हयन्याचे सरकार आसूनी बट ज्यांच्यानी विजन पळयल्लें तेन्ना की ह्या ग्रामीण भागाचो विकास जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी जवळपास प्रधानमंत्री सडक योजना आणि जवळपास ग्रामीण भागातली दळणवळण फुडें वचपाक जाय त्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात तेन्ना देशातल्या ग्रामीण भागातलो विकास सुरवात जाल्ली आणि तोच विकास आज फुडें वयता आसतना पुराय देशात अशा पद्धतीचो विकास जाता आसतना मोदीजीच्या टेन्युअरात आमी पळयता आणि सांगपाक खूप खोस भोगता। हांव गोंयभरच्या विकासाचेर उलोवचो ना, आज विशेष करून साखळेत आमी ह्या बस स्टँडाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक हजर आसा। आयज क्रिसमस, गोंयच्या दृश्टीन क्रिसमस हो सण व्हडा उमेदीत मनयता, त्या खातीर समेस्त गोंयकारांक, म्हज्या कॅथलीक भाव भयणीक आणि गोंयकारांक हांव क्रिसमसाच्यो उणवणीत परबी दिता, नातळाच्यो उणवणीत परबी दिता। देव येशू क्रिस्ताचोय जन्माचो दीस, ज्या जन्माच्या दिसा सगळे म्हजे क्रिस्तांव भाव भयण व्हडा उमेदीन आमी हो सण मनयता, तांकांय सगळ्यांक उणवणीत परबी। साखळेच्या विकास फुडें व्हरता आसतना आमी विविध प्रकल्प म्हणजे कंप्लीट करीत गेले आणि साखळेतलो बस स्टँड केन्ना जातलो हाची चिंता सगळ्या साखळेकारांक आसली। बस स्टँड खूप डिले जालो, म्हाकाय खबर आसा, कारणां वेगवेगळी आसतली, म्हणजे कोविडाच्या कारणा खातीर आसूं किंवा आमकां पयले फावटी कॉन्ट्रॅक्टर योग्य मेळोंक ना म्हणून पयले फावटी आमकां ताका टर्मिनेट करून परत रिटेंडर करचो पडलो आनी नवीन कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडलो। ताच्या खातीर जरी खूप तेंप उशीर जालो आसत सुद्दां जाल्यार GSIDCन आज हो प्रकल्प पुराय केला आणि आज ह्या प्रकल्पाचे लोकार्पण सोहळ्याक तुम्ही सगळे जाण हजर आसात। खूप खोस भोगता, आमी 2012 हांव आमदार जाता आसतना तो जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्लो, त्या जाहीरनाम्यांतली म्हाका दिसता हांव साखळी मतदारसंघ म्हणून सांगता, नॉट ओन्ली द साखळी म्युनिसिपालिटी बट 90% कामां जी आसा ही पुराय करपाक शकले ही अचिवमेंट आसा। ऑलमोस्ट 90% कामां पुराय करता आसतना म्हणजे पाळी, सुर्ला, वेळगे, कुंड्या, नावेली, आमोण्या, हरवळ्या आणि साखळे म्युनिसिपालिटी तुम्ही मुद्दाम म्हणून काढून पळयात। हे हांव जाहीर रित्या कित्याक सांगता की आयज पर्यंत कोणूच म्हणजे आमदार जालो आणि आपलो जाहीरनामो पब्लिश केला तेजे रिपोर्ट कार्ड दिले हे केन्नाच करिना, पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात हांवें तेय बी मुख्यमंत्री म्हणून सरकाराचो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकां समोर दवरला। आमचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी पयरूच येवन गेले आणि तांच्या हस्ते पुराय 10 वर्साचो रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या समोर दवरला आणि गोंयचो रिपोर्ट कार्ड सांगता आसतना 70% कामां जी आमी सांगली, जी आमी उतार दिले 2012 आसूं 2017 आसूं ती कामां आमी पुराय करपाक शकले, तोच रिपोर्ट कार्ड आमी लोकांच्या समोर दवरला। हांव त्या खातीर साखळेंतल्या आमच्या पुराय टिमीक सांगतलो किंवा 2012 आणि 17चो तांच्यांनी मुद्दामून लोकांक कळपाक, लोक जेन्ना विचारता कितें केलां काय म्हणून तेन्ना लोकांक कळपाचें आनी सांगपाची गरज आसा। आमी जो पर्यंत फाटलें याद करिना तो पर्यंत आमकां फुडलें कितें केलां हें कळना। साखळेंतले प्रतिष्ठीत नागरीक कितले तरी म्हाज्या फुडल्यान बसलेले आसा,
मुद्दामून त्यांच्यानी याद करून 2012 पहिलीची साखळी म्युनिसिपालिटीत पळोवची किंवा हरवळ्या ग्रामपंचायत क्षेत्र पळोवचो। एकेकाळी हरवळ्या आमकां म्युनिसिपालिटीत नाका आमकां पंचायत जाय म्हणून 3 इलेक्शनाचेर आंदोलन करपी लोक आशिल्ले। ते आज हरवळ्या गांवचो विकास जाता आसतना आमी पळयता तो एक मोठ्या प्रमाणात हरवळ्या गांवांतलो विकास हो आमी करपाक शकले। सांखळे म्युनिसिपालिटीच्या बाबतीत उलयता आसतना जावं ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी कन्वर्ट करून कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केले। सांखळेंतलो रवींद्र भवना सारको प्रकल्प आमी 2014 पुराय केलो। सांखळेंतली गव्हर्नमेंट कॉलेज ही पुराय आमी कंप्लीट करपाक शकले। म्हणजे नवीन प्रकल्प गव्हर्नमेंट कॉलेजीची बिल्डिंग फक्त आमी बिल्डिंगूच बांदूंक ना तर तितून पोस्ट ग्रॅज्युएट सारकिले एम ए सारकिले किंवा MSc सारकिले कोर्सीस हे आमी थंयसर सुरू करपाक शकले। ही खूब व्हड गजाल आसा। आमी आज सांखळेंतलो बस स्टँड सांखळे म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग ही आमी कंप्लिटली पुराय केली आणि त्याच बरोबर सांखळेंतले इंटरनल रस्ते जे आसतले हे सगळे पुराय केले। थोड्याच दिसा पयलीं सांखळेंतल्या फोर्टाचेर खुबशे फावटी आमी उलयताले त्या सांखळेंतल्या फोर्टाचे कामूय बी आमी सुरवात केल्ले आसा। मास्टर प्लॅनिंग ऑफ द सांखळे कंप्लीट करून तेजे एक्झिक्युशन जे आसा हे आमी सुरवात केला आणि हे करता आसतना म्हणजे सांखळेंतले आउटपोस्ट जे जीर्ण अवस्थेत आशिल्ले ते पुराय नवीन प्रकल्प हो आमी सांखळेंतलो कंप्लीट केलो। सांखळेंतली हाय सेकंडरीतली बिल्डिंग एकेकाळी तितूर 90 भुरगे आशिल्ले। ज्या वर्सा हांव पयल्या वर्सा जेन्ना आमदार जाला तेन्ना मुद्दामून त्या हाय सेकंडरीत आयज पडटा काय फाल्यां पडटा अशा पद्दतीची ती बिल्डिंग आशिल्ली। बट त्याच बिल्डिंगेंत आज 450 पेक्षा चड भुरगे अभिमानान थंयसर एडमिशन घेता। ही खूब व्हड गजाल आसा। म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतनाय बी ताची क्वॉलिटी आणि त्याचो स्टँडर्ड वाडोवचो हाज्याय कडेन आमी त्याच मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिल्ले आसा। म्हणून तोय प्रकल्प जो आसा हो पुराय जाला। सांखळेंतल्या आमकां मास्टर प्लॅनिंग करता आसतना होंडा जंक्शन टू हॉस्पिटल जंक्शन ह्या दोशी सायडीतले जे लोक आमचे रावता तांच्यांनी सहकार्य केला। तोय प्रकल्प आमी हातात घेतला। म्हणजे ब्युटिफिकेशन ऑफ दॅट रोड होय पुराय करपाचो आसा। सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणजे सातत्यान गेली जवळपास 15 वर्सां हो प्रकल्प आयज जातलो काय काल जातलो वेगवेगळे कडेन सिवरेज प्रकल्प आसा। बट तोच सिवरेज प्रकल्प आमी कंप्लीट करपाक शकले तो कार्यान्वित करपाक शकलो आणि तो प्रकल्प तोय सिवरेज प्रकल्प जो आसा हो आयज चालू जाला हे सांगता आसतना मनाक खूब खोस भोगता। जाल्यार गेले कितलेशेच प्रकल्प जे आसा हे पेंडिंगूय पडलेले आसा। त्या खातीर म्हणजे सांखळे गांवांतलो ओवरऑल विकास करता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता। आमदार ह्या नात्यात हांवें सांखळेंतल्यान आमच्या भुरग्यांक ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो म्हणून 2014 जी बिल्डिंग फाटल्या सरकारान डेमॉलिश करपाक काडलेली सांखळेंतलें जुने हॉस्पिटल एकेकाळी म्हणजे 2012 हांवें पयलीं बंद केलें तें मोडून उडोवं नाका कारण फाटल्या सरकारान ती बिल्डिंग मोडून उडोवपाची ऑर्डर काडलेली। ती उडोवं नाका ती परत दवरलें तें मेंटेन केलें आणि तें साई नर्सिंग ह्या इन्स्टिट्यूटाच्या वतीन आमी लिजार घेतलें आणि 2014च्यान साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट एक्सरे टेक्निशियन ऑप्थेल्मिक टेक्निशियन डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन ANM नर्सिंग आणि होम नर्सिंग ह्या नावाचे 2014तल्यान आमी कोर्सीस सुरवात केले आणि आज सांगपाक खूब खोस भोगता 500 पेक्षा चड भुरगीं ते कोर्सीस घेवन पास आउट जाली। आणि इतकेच न्ही तर 500 पेक्षाय चड भुरगीं खंय तरी गव्हर्नमेंटान आसतली प्रायवेटान आसतली आज जॉबाक आसा। ही गजाल महत्वाची आसा। अशा पद्दतीचे आमी ह्युमन रिसोर्स हे तयार करपाक शकले। म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमी आमच्या गव्हर्नमेंट कॉलेज गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूटांतल्या नवीन कोर्सीस आणि सांखळे आणि परिसरांतल्या भुरग्यांकूय बी हांगासर नवीन कोर्सीस सुरू जावचे ह्या दृश्टीन पुराय सांखळे गांवांतलो विकास करता आसतना विविध प्रकल्प आमी कंप्लीट करपाक शकले। आमी सातत्यात म्हणजे नवीन प्रकल्प करतले आसत जाल्यार लोकांचे सहकार्य खूब महत्वाचें आसा। लोकांच्या सहकार्या शिवाय खंयचोच प्रकल्प फुडें वचूंक शकना। सांखळी शहर हे स्वच्छ सुंदर जावचें हाज्या खातीर आमचो सातत्यात प्रकल्प आसा। हांव सांगपा खातीर विसरलो की राधाकृष्णाचें टेम्पल पुराय ब्युटिफिकेशन करपाचें काम जे आसा हे आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी कंप्लीट केलें। ही अत्यंत महत्वाची गजाल आसा। थोड्याच दिसा भितर आमी आमचे रुद्रेश्वराचे म्हणजे एकेकाळी हरवळ्याचो धबधबो आणि रुद्रेश्वर टेम्पल हे गोंयांत आणि पुराय भारतभर प्रसिद्ध आशिल्लो
हो टुरिस्टीक प्रकल्प म्हणून तोय प्रकल्पाचे काम जे आसा हे आमी हातीन घेवपाचे आसा. म्हणून ल्हानशे सांखळी शहरात पणजेंतल्या राजधानीच्या उपरांत मास्टर प्लॅनिंग कंप्लीट करपी आनी सगळ्यो फॅसिलिटीज हांव स्विमींग पूल जिम हाजेर उलयतना कारण ते प्रकल्प आमी रिनोवेट केल्या प्रकल्प कंप्लीट म्हणजे पयलीं जरी काम चालू आसलें आज जिम आसतलो इंडोर स्टेडियम आसतलो आनी स्विमींग पूल आसतलो. पुराय गोंय राज्यांत जर तुमी पळयशात जाल्यार राजधानीच्या उपरांत 100% सोयी उपलब्ध आसतले. खंयचे जर शहर आसत जाल्यार त्या सांखळी शहर आसतले. थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे सांखळे कॉलेजीच्या फुडल्यात तो ग्राउंड जो आसा होय ग्राउंड पुराय कंप्लीट जावपाचो आसा आनी सांखळे कॉलेजीक तेकोन हॉस्टेल प्रकल्प जो आसा ताजेय काम सुरवात जाला. म्हणजे जेणे करून परिसरात आसपी त्या सुर्ला 70 जे बाबडे वयर आहा तांकां येवपाकूच 1.5 ते 2 वरां लागता किंवा नॅशनल आमी एक इन फ्युचर न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार वेगवेगळे कोर्सीस आमच्या सांखळेंतल्या कॉलेजीत सुरू करपाचे आसा. त्या खातीर हॉस्टेल प्रकल्प हो एक बरो प्रकल्प ठरतलो जेणे करून विविध लोक हे म्हणजे विविध भुरगे त्या हॉस्टेलात रावन आमचें शिक्षण सांखळेंतल्या गव्हर्मेंट कॉलेजीत घेवपाक शकतले हे खूब म्हत्वाचें आसा. आमी अजुनूय बी म्हणजे हावजींग बोर्डात हांव सांगपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता वळेरी सोंपची ना ताकाच आनीक अर्दे वर लागतले. त्या खातीर ते म्हाका फक्त एकूच तेजे सायडीकूच जो आहा पळय न्ही तो हावजींग बोर्डांतलो आमी एसटीच्या अंतर्गत जवळपास 1.5 ते 2 हजार लोकांक बसपाचो व्हडलो हॉल बांदलेलो आसा. ताजेय उक्तावण करपाचें जें आसा हें अजून पुराय उरलां. आमी थंयसर सुभाषचंद्र बोस उद्यान म्हणजे सांखळेंतलो ओपन स्पेस आमचे शुभदा सावयकर कावन्सिलर आहा तिच्या घराक तेकोन एक बंजर प्लेस अशी बेश्टीत पडलेली म्हणपाक काय हरकत ना. तितूर वेगवेगळी झाडां आनी प्रकल्प जवळपास 150 मेडिसिनल प्लांट घालून आमी बऱ्यापैकी गार्डन जे आसा हे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कंप्लीट केलां आनी तिच्या घरा फुडलें गार्डन हो चिल्ड्रन पार्क जो आसा हो पुराय प्रकल्प करपाक शकला. हाज्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्यो ओपन स्पेस डेव्हलप करप आनी तेच्या आनी हे सगळें करता आसतना सांखळेच्या म्युनिसिपालिटीक ग्रँट दिवपाक आमी केन्ना कमी करूं ना ते बी तुमकां दिसात. पुराय ग्रँट ही सांखळे म्युनिसिपालिटीक दिल्या. म्हणजे सांखळे म्युनिसिपालिटीच्या अंतर्गत येवपी सगळे प्रकल्प तांकां 100% ग्रँट जी सरकारा कडल्यान मेळटा ती केन्नाच बंद करूंक ना. वयल्यान जाल्यार ती आमची म्युनिसिपालिटी पूण आनीक 10 कोटी ग्रँट ही चड सँक्शन करून हाडलेली आसा जेणे करून ते आमी पुराय कंप्लीट करपाक शकले. गोपाळाक वाळवंटी ब्रिजाची याद जाली कारण संदीप फुडें बसला असं म्हाका दिसता. वाळवंटी जो लाकडी पूल ज्या लाकडी पुला वयल्यान आमी गेली कितलीशींच वर्सां चलातूच येताले. सायकलूय हाडटले जाल्यार आमकां पायरे वयल्यान वयर स्कूटर सोडून दी आमकां पायरे वयल्यान वयर सायकल हाडची पडटाली. हांव सायकल कित्याक सांगता पोर्तुगीज टायमाचेर आनंद हांगा सायकलींतल्यान लोक तेवटेनच्यान हेवटेन येताले आनी परत आपल्या सपना वयल्यान सायकल तेवटेन व्हरताले. आज प्रशस्त पैकी आपली 4 व्हिलर न्ही 6 व्हिलर घेवनूय तेवटेनच्यान वचूं येता असो प्रकल्प म्हणजे प्रशस्त असो प्रकल्प सांखळेंतलो. आनी दुसरो पूल आनंद याद करता आपूण बांदून घेतला तो म्हणजे तो बस स्टँड जो आसा हो मावळंतरीक वेर्डे गांवाक जोडटा जेणे करून सांखळेंतलो चौफेर विकास आनी ताजी कनेक्टिविटी सगळी कडेन हे करपाचो आमी असो स्वच्छ सांखळी सुंदर सांखळी आनी मॉडर्न सांखळी अशें करपाचो जो प्रकल्प हो आमी पुराय कंप्लीट केल्या. आनी हे कंप्लीट करता आसतना म्हणजे तितूर भर घालता आसतना आमी आज सांखळेंतलो बस स्टँड हो आज लोकार्पण करता. खूब खोस भोगता अशाच पद्दतीचे प्रकल्प करपाक आनी हे कित्याक शक्य जालें हांव परत एकदां सांगता. तुमचो सगळ्यांचो प्रेम तुमचो सगळ्यांचो मोग तुमी 2012 आनी 2017 म्हाका बहुमतान तुमी निवडून दिलो. तुमी सगळे जाण म्हाज्या फाटल्यात रावले म्हणूनच तर हे शक्य जालें. हांव परत एकदां तुमकां सांगपाक आयलां अशेंच म्हणजे आमी आमच्या शहराच्या विकासात भर दिता आसतना हांव तुमकां लागून राज्याचो विकास करपाक शकलो तो तुमकांच लागून दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाकूच लागून न्ही. परत एकदां सांगता हांव राज्याचो विकास फुडें व्हरपा खातीर आनी गोंय राज्य हे माननीय मोदीजीच्या विजनानुसार आमी म्हणटा की नव भारत निर्माण घडयता आसतना आमचे गोंय राज्य जे आसा हे त्याच बाबतीत भांगराळे गोंय घडपाक जाय स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय. म्हणून आमी म्हटलां की हो गेली 10 वर्सां जो आसा सत्याची सातत्याची विकासाची आनी फुडली 5 वर्सां हांव परत परत सांगता समृद्धीची आसा.
आमकां फुडल्या 5 वर्सांत समृद्धी कडेन वाटचाल करपाची आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंप्लीट जाल्ली आसा, ह्युमन डेव्हलपमेंटूय कंप्लीट जाल्लो आसा, पण पुराय राज्य समृद्धी कडेन फुडें व्हरपा खातीर जेन्ना आमी एखादें राज्य समृद्धी कडेन वचपाची वाटचाल करता आसत तेन्ना तुमची सगळ्यांची साथ खूब म्हत्वाची आसा. ते राज्य समृद्धीच्या वाटेन फुडें व्हरपा खातीर तुमचो सदोदीत असोच प्रेम, तुमचो सदांच सपोर्ट खंय तरी आसतलें हांव ना म्हणना. आतां हांव येता आसतना सांगतालो की 100% लोकांक 100% सॅटिस्फाय करपाक शकना. खंय तरी आमी 100% लोकांक म्हणजे 90% लोकांक 90% सॅटिस्फाय करपाक शकतले. कोण तरी एखादो दुसरो उलयतलो तितून ना म्हणना, पण तरी सुद्दां माझी धडपड आसा अंत्योदय तत्वाचेर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांची जयंती आणि त्यांच्याच तत्वाचेर श्यामाप्रसाद मुखर्जी दीनदयाळ उपाध्याय हांच्यांनी घालून दिल्ल्या तत्वाचेर आमी सदोदीत म्हणटा माझे सरकार या समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत पावचे आणि तोच प्रयत्न हो सातत्यात आसा. त्याच अंत्योदय तत्वाचेर समृद्धी कडेन वाटचाल करता आसतना तुम्ही सदोदीत माझ्या वांगडा रावतले इतकेच सांगताना माझी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.